hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Worship Praise you, you, Lord. Jesus. Glory, Thank hallelujah. you, Lord. Hallelujah. 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 Lila Baba Rekar Jesus. Thank you, Thank Lord. you, Thank you, Jesus. Lord. Praise you, Lord. Glory and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Jesus, Shala Jesus, bara bara Jesus. bara 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 Paradan bara to bara Kaba bara. Paradan to Chala ba Kajaradan to shandara raba. Kajaman to Oh Kajapranam God, to we Kajavistam. worship you. Jay Jay to Kajavusan to Kajarsila. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Aradhana, Praise you, Lord. Glory and mighty God. Aradhana, Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord, glory and mighty God, hallelujah. Vergaan to Jesus. Thank you, Lord. महिमा तो Thank you, कजो ग्लाब तो Jesus. कजो Shila bara bara वंदन bara तो bara कजो bara bara वैभव bara तो bara. कजो दान तो Tosho कजो to नमान tolo तो कजो bo प्रणाम तो shiandara कजो raba diet खगोल kachala bara सितावन bara का bara जय bara bara. जय तो कजो वंदन तो Shiandara कजो raba सिला raba. उन्हें दाई स्वदेश वो तो कसमार पनुदिता ये संजय तो मागने जब आंधला बैठून दिता इंजेजो आज कौन पूरा या मागने ज्ञान जता तंग समेश तक इंजे कुट मागे तो जब आंधला बैठून दिता इंजेजो तुझे दाई भी खाकुल तने कुरपा में ये क्लंचर मागता इंजेजो ये सगले मागने सुनो रोज़ाली कुरपा दार तो हम का दीजेजो रिज़ॉन ये क्लब जब पोइत्र में सकते न बोर जेजो त्यांची सगळी पिढा शिडायची तिचा गुण करचे जेवतार बळा देख थरार बाबा त्यांच्या काल सामानान कसो दिजेजो आणि जेवतार पर गड करून आमकां आयतो फाव करजेजो ह्या वेळार एक बाबा डिस्टर्बन्स कितेंय येनातले बरी ते पवित्र आमले रक्तान आमकां परिशुद्ध करजेजो जे पवित्र तुझ्या उच्छान आमकां बसपून आमकां नितळ कर पवित्र करजेजो मागता थँक्यू लॉर्ड जेजो थँक्यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. रा समेश तामी संगता मेळून हे मागणे आरंभ करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या बापा सर्गिंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य कायम तुझी कशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचा दिस पडतो राज आज आमकां दी आणि आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बघूस आणि आमकां ताळलेन पडव दिव नका पूण वाईटांतले आमकां निवारा नमान मर्याकत पेन भरलेले समितीचे संगता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव पाळજો कशेंजी जो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या तसो आदी तसो आता आणि सदा श्रोता आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवचे उतर आमकां सांगता पवित्र पुस्तकान आमी वाचल्यार आमकां कळटा सर्वेस्पराक तुमी अर्गां दिया कित्याक ते अर्गां दिवंक तुमी फावो भोवर्थ देवाक तुमी महिमा दिवंक फावो कित्याक ताच्या नांवाचें भजन करूंक तुमी फावो सकाळीं तसो मोग तुमी परगटूंक फावो आनी रातभर ताचे विश्वासीपण तुमी गाजोवंक तुमी फावो प्रेज द लॉर्ड आमच्या जिवितांत ताणें केल्ले सगळे उपकार आमी मतीन दर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया ताची आमी महिमा वाखान या कित्याक आज हो सांजेचो वेळ परत आमकां देवान फावो केला आनी आमकां समेस्तांक देवाच्या सत्यान आमकां भरचे खातीर एक अवकाश देवान आमकां दिला ताच्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक करच्या खातीर आमची पिडा शिदा गुण करच्या खातीर आमच्या निराशपण सलवणी सगळ्यांक पयस करच्या खातीर मतीक समाधान दिवचे खातीर काळजान संतोष दिवचे खातीर आमकां कितें बरें समस्या आसा ते सगळे समस्या परिहार करचे खातीर हो संजेचो वेळ देवान म्हाका आनी तुका फावो केला देखून सक्कट सांगता मेळून देवाची कागोलदानी करपा मागया आनी ताची महिमा आमी वाख्यान या Hallelujah, 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 Yeshua, we worship you, hallelujah. Oh God, we worship you, we bow down before your presence, we welcome you in our lives, in this place. तुझा स्वागत करता हूँ, तुझी स्तुति गाता हूँ, तुझी आराधना करता हूँ. ओ रा बाबा बाबा तू कर कहाँ देता हूँ, ऐसो दिस फाव खेळल्या तू कर कहाँ देता हूँ. आमची खाली सुकते तुका समर्पित हूँ, तुझी आराधना तुझी स्तुति गाता हूँ. हालेलुया ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो
जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को ओ अलाबांदिया, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया, we worship you, hallelujah, we bow down before you, hallelujah, Almighty God, omnipresent God, we worship you Jesus, hallelujah, ora baba hallelujah, oriandi ambashoria, holy God, we worship you, hallelujah, aradar tuka, hogulab tuka, hallelujah, ora ramba shataraba, hallelujah, Oshianda, we worship you. सगली आराधना करिया, hallelujah, let our praises be lifted up to the Lord. हम स्तुति वैरक Oshianda rambaraba, hallelujah, hallelujah, Shandaramba. Holy God, we worship you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. यावे ना सगळे आमकां आमी समर्पित कर. शीरल का बाबा देवाची शंदर बर स्तुती गाव्या. देवाची सकत या वेळार वाळून आसा. शियांदाराबा, शिंबाराबा, त्योतो शाताताता. Holy God, we worship you. Holy God. शंदर बर कर बल कल जीसस होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड हीरा बर कल बर शंदर बर कर बल कल करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, दाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। हाँ प्रभु, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। शालारा बाबा, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। Let your power fall, let your rain fall upon us, Lord. Im bam 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 bam. Holy God, let our praises be acceptable in your eyes. Oh Rashia, Tiambo Sha, Irabia Rabba ba 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 ba. Hallelujah. Holy God, we worship you. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति आराधना तेरी महिमा, तेरी महिमा। Hallelujah. Holy God, Holy God, I worship you, Jesus, the Messiah. Yeshua Mashiach. Hallelujah. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, we worship you, Jesus. Hallelujah, we worship you. यावेळेला सगळी आमची स्तुती करूया, निरंतरी देवाची स्तुती करूया, देवाची आराधना करूया. As we sing your praise, we worship you. अर्गांदी बी आमच्या देवाक. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. सगळ्या मी स्तुती करायला त्या बघा मेरगा दिवा जायत्या जणांचे विडाशेदा जेजू गुण करते आवळा जेजूची दैविक सकत गुण करीची सकत वाळती असा तुमचे दैन कारण कोणाक पुरा सगळे पिडाशेदा असे वेळार या वेळार या आराधना वेळार मागा सगळे गुण संच्या खातीर मागा एक पिडाशेदा जेजूच्या पवित्र अमलिक रक्तान ती बसमून वचून दी सगळे निथळ जावन दी पवित्र जावन दी हर एक वायटाचे सगळे तुटून पडून दी देवाची आराधना करताना देवाची स्तुती करताना त्याची दैविक सकत आमचे ते देवण येता आमच्या कोडेन ती देवण येता आमच्या आत्म्यात ती देवण येता आणि सगळे नवे जाता जीसस हालेलुया सुंदर बरे करबल रखल जीसस थँक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस रे बाबा रखल वरत के सुंदर बरे करबल रखल जीसस द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द होली हालेलुया 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 हिरबा सगळं मी अर्घ दिव्या देवाची जेजूची स्तुती करूया जेजूक आम्ही अर्घ दिव्या देवाची महिमा आम्ही वाक्याने या वेळा व संजेचा वेळ आम्ही पाठ करतो नका पगार संगता मिळून जेजून सगळे अजपाने अद्भुत केली ती सांजेच्या वेळार घालेली पाशार जाता असताना जायत्या पिढेस्तांक जेजू करशीना ववून हाडलेले आणि सगळ्यांक जेजून बरी भलायकी दिली देवाचे उतार सांगता एकती एकल्याक ताणें खाली हातांनी धाडूना आज तर आमकां कसो खाली हातांनी धरतलो आमकां सगळें जाय जाल्यार सगळें तो दिता ताची काकूळ तांणी कृपा ह्या वेळार आमकां मेळटा देखून सगळे आमी जेजू करगा दिवन आमी मागया हिरा बाबा रखल सुंदर बरे करबल रखल जीजा 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 सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आणया 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 सियोनाच्या निवासानो बोप मारा सियोनाच्या निवासानो बोप मारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया सुखानातल्या झरींतले नितळुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुखानातल्या झरींतले नितळुदा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता भुकेल्या परचेची भूक थांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस सगळे संतोषान हालेलुया हालेलुया सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्वराक स्तुती करा हालेलुया सर्वेस्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आणया सर्वेस्वराची स्तुती करूया
महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यानं बोप महारा सियोनाच्या निवास्यानं बोप महारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया सगळी तले बुटवून देवाची आम्ही स्तुती करूया देवाक मार्ग दिवया देवाच्या महिमे खातीर आमी ताची स्तुती करूया तो आमकां सदां न्हीद राखता आनी सांबाळटा हर एक दीस आमकां जाय जाल्यार सगळें तो आमच्या जिविताचो लाभ येता देखून त्या हर एक आमच्या सुखा दुखान संतोषान आसलेलो जेजू आमचे सांगता त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया ताची स्तुती करूया हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया कष्टतेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्याचे दुःख पुसून पुसून दिता कष्टतेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्याचे दुःख पुसून पुसून दिता बारादीक वजन आमचे तो वावयता बारादीक वजन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 निरंतर स्तुती आमच्या देवाक हरबोश सर्वेस पोराक हालेलुया सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सर्वेस पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळ्या सियोनाच्या निवास्यानं बोप महारा सियोनाच्या निवास्यानं बोप महारा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 थँक यू हालेलुया 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 Hirabare kalabare de chandar bare karbala re kal jiza thank you Jesus thank you Lord praise the Lord glory to mighty God hallelujah worship Lord Jesus hirabare kalabare chandar bare karbala re kal jiza thank you Lord thank you Lord thank you worship you Lord worship you Jesus worship you Jesus आराधना तुका सोम्या अर्घ तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या स्तुति तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या वर्षिता तुका सोम्या होगलाप तुका सोम्या जीसु वंदन तुका सोम्या जीसु आराधना तुका सोम्या जीसु हालेलुया 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 शाला रबा शियांदा रबा शियांदा रबा शोतरो रोबो शियांदा इला रबा शाखरा रबा जीपारो बो शांदा रबा शियांदा रबा हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 हालेलुया हालेलुया
तुझ्या दैविक सत्य गुण करचे सकत वाळायचे तू या वेळार जर एकल्याच्या तुझे गुण करचे सकत वाळायचे तू विशेष तर बाबा कष्ट तलेंचे तुझे आशीर्वाद हर एक कॅन्सर पिढेत वळवळ तेल्या तू सुटका दिचे तू या वेळार हर एक कृतीची कॅन्सर पिढा जाऊ दे तू या वेळार गुण करचे तू महिमा करचे तू उपलब्ध गुण करचे तू गुण करचे तू तुझी दैविक सकत वाळू दिचे तू बाबा बाबा हिरल सोमिया जेजू अर्गा तुका मोजा जेजू अर्गा तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका मोजा जेजू अर्गा तुका सोमिया जेजू अर्गा तुका सोमिया जेजू बाबा बाबा हालेलुया 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 येशू आराधने हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड हालेलुया 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 हिरा बबेरे कलम दर बर Jesus shalabarabashia darabashia thank you Jesus thank you Lord halarabashia darabaria हिरा बबेरे कलम दर बर कर बल thank you thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord hallelujah praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 thank you Lord thank you Jesus thank you Lord साहित्य जाणांक जेजू आपडते आसा ह्या वेळार प्रत्येक जावन पोटाचे समस्या असलेल्यांक जेजू ह्या वेळार गुण करते आसा जावं प्रतीक आनकिटीचे प्रॉब्लेम या गॅस्ट्रीक मागीर या एसिडिटी असल्या सगळे समस्या जावन जेजू गुण करते आसा कोणाक या एसिडिटी जाल्ले वरी राती न्हीद पडना थोड्यांक असल्या सगळे समस्या परिहार करते आसा जेजू आपडते आसा कोणाक असली समस्या असल्यार दयकन तुमच्या उजवो हात तुमच्या पोटाचेर दवरून मागा ह्या वेळार तुमचे खातीर मी मागता जेजूची गुण करची सकत तुमचे थंय वाळून येवं दी आनी तुमकां संपूर्ण सुटका मेळोवन दी मागता जेजू हालेलुया 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 हिरा बाबा रे कला बरे शंदर बरे कर बले रे कला जीसस 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 द mighty anointing of the Holy Spirit every sicknesses in the name of Jesus Christ we bind all the powers of the darkness and we nullify that power right now in the name of Jesus Christ hallelujah ware ka baba shindar bare kar bale re kala Jesus 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 thank you Lord let the power of God will come upon us in the Lord Jesus heal them Lord Jesus set them free Lord Jesus hira baba re kala virad ke shandar bare kar bale re kala Jesus 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 thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord सगळं आम्ही एक घडीभर समर्पण कर दिव्या जेजू आमचे जीवित जेजूक समर्पण कर दिया आमच्या कुटुंबाक जेजूक समर्पण कर दिव्या कोण पुरो तुमच्या कुटुंबाने कोणी पिडीस्त असले जाल्यार या रिणाच्या बाराणी आसा जाल्यार या सलवणी आपणान देदेस्पोर जाल्यार तांकां जेजूक भेटोवन दिया कोणा पुरो पिडा आसा सगळी भेटोवन दिया ह्या वेळार ह्या तुमच्या कुटुंबाने समाधान ना जाल्यार एकामेका राहगर आसत जाल्यार जेजूक समर्पण कर दिया ह्या वेळार जेजू सगळे तुमच्या जिवितान काम करतलो सुटका दितलो जेजू त्याच्या सिस्टमॅटिक तो जावन आसा आनी तो आमकां खंडीत जावन हर एक संगती ताका कळीत आसात आमी समर्पण कर दिवंक तो राखता हवेत देखून आमी समर्पण कर दिवया आमचे जिवीत आमचे पर्सनल लाईफ आमचे वैयक्तीक जिवीत आत्मीक जिवीत आमचे जेजूक भेटोवन दिया खंयच्या रितीन आमकां मागणें करूंक जायना जाल्यार बायबल वाचूंक जायना जाल्यार हे पर्सनल प्रेयर करूंक जायना जाल्यार ह्या वेळार भेटून दिया तुमी ती अस्कत काय तुमचे ते असलेले जेजू ह्या वेळार काडटलो तुमकां मागण्याचें स्पिरीट दितलो ह्या वेळार पवित्र आत्म्या सत्यान आमकां भरतलो ह्या वेळार वायटाचे सत्य सगळें हुमठून काडटलो खंयच्या रितीन तुमकां खंयच्याय रितीचे दुबाव आसा जाल्यार तुमकां कोणें वायट केला म्हणून दुबाव आसा जाल्यार जेजूक समर्पण कर दिया कोण तुका विरोध करता कोण तुजे विरोध वायट उलयता त्या भावाक भयणीक तूं जेजूक भेटोवन दी ह्या वेळार आनी सगळे तांचे खातीर बॉक्सांनी मागोवंक प्रत्येक जावन तूंय तयार जा आनी तांचे तावनी खंडीत बॉक्सांनी तुका मेळटले देखून ह्या वेळार तुजी काकुळत देवाची काकुळत आनी कृपा तुजे थंय देवून येवचे खातीर बाबा बाबा राखल विरोध समर्पण कर दिता जेजू हर एकल्या बाबा जिंकोन ह्या वेळार जॉइन जाले ताका समेस्तां तुज्या पांयां ताला भेटून दिता बाबा जेजू तांचे तुजी काकुळत लाभय जेजू तांकां आपड जेजू तांचे सगळ्याक घुसपट गदर जेजू सुटका दिता हालेलुया बाबा राखल विरोध शंदर बरे करबल रखल जीसस 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 थैंक यू फादर थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी टू माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप बाबा आमेन 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 हो जीसस तुझी
ಕುರ್ಪಾಮಕ ಪೂರ್ವ ಸಮಯ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. Where Papa Papa the Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify and mighty God. Where Papa Papa Jesus. सगळी आम्ही केलेली पातकांची आमच्या उडा सगळ्याला भेटून दिया जेजू पातकांच्या बक्षाने मागया जेजूची कापुलदानी कृपा मागे आमका सर्व त्याच्या अमलिक रक्तान आमका धुवून नितळ करून दी पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने पळाने आमका नेटवून दितो या वेळा हिरा बाबा रे केले बरे तक शंदर बरे कर बले तक जद हालेलुया ಸಾಕು ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಕರ್ತನು, ನೀನೇ ಸರ್ವವು. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ರಾಜನು, ನೀನೇ ದೇವರು. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ fire flow Lord. Holy Spirit of God, anoint each and every one, O Lord, who are gathered in your name, O Lord Jesus. They will be in your power, Lord. They will experience your presence, Lord. Where Papa Papa Rakala brother, Shira la Papa Papa. ಯೇಸುವೇ 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 Thank you, Lord Jesus. Praise you. ಯೇಸುವೇ Amen, 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 amen. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ Praise the Lord, glory to mighty God, Lord Jesus, hallelujah, ನಾ Papa, ಜೀವಿಸುವೆ. Apol to the cake, Apol. वेळे जिजो आमकां आपोड आमकां सुटका दीजे जेजू त्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक आमकां दी जेजू पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमकां भर जेजू Holy God, I cry हिरा out बाबा to रे you. कलबर दीजे Cry out to you, थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड वा बाबा बाबा रे कलबर द शिरा ला बाबा बाबा पूरे बाबा रे कलबर द शंदर बरे करबल रे ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಾ ಜೀವಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ Jesus, thank you, Baba. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ನಾ Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, Lord, glorify ನಿನ್ನ mighty God. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ. ನಿರಂತರವು ನನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ಸಂಚರಿಸೋ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿ ವಾಸಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವೆ ನಿರಂತರವು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳಲು ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ನೀ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿ ಸಂಚರಿಸು ದೇವಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ Let's all welcome the Holy Spirit. Ni parishuddhane, oh, ni parishuddhane, ni parishuddhane. Araba ushandi kambolo robo, araba shiatandi akaraba, iraba ushatana raba, oshotobonda, iraba shikanda raba. Ni parishuddhane, oh, ni parishuddhane. Come Holy Spirit, we welcome you in our lives, O Lord. Ni parishuddhane, arabashikimbi otoshalaba, oh, ni parishuddhane. Alarabashatada baba baba. Oh Shandara Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, mighty God, anoint us with your fire, Lord Jesus. Anoint us with your fire. Jesus, your पवित्र आत्म्याच्या सत्याने भर Jesus आमका सुडका दी Jesus. तुझी दैविक सकत आमच्या दै वाळायचे यावळा. तुझी दैविक सकत वाळायचे यावळा. सोम्या Jesus. अरे एकल्या दे. जी कोण बाबा या मागण्याक असा सगळ्यांचे तुझी सकत वाळे त्यांच्या घराने तुझी सकत वाळून द्यावळा दैविक सकत त्यांचे ते वाळून दे या बाबा हिरला का बाबा आमेन ओ बाबा बाबा रखल बर परिशुद्धने आमेन आमेन लॉर्ड जीसस तू कसं पवित्र की तसं आमकां तू पवित्र करचे यावळा जेजू आमकां पवित्र कर तू आमच्या जीवितांत येचे यावळा हे पवित्र आत्म्या तू सगळे नवे करसो पवित्र आत्मा तू जावन आसा जीवित दिवसो करपेचे जर तू जावन आसा पवित्र आत्मा आमच्या जीवितांत ये पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण तरान निथळ कर आमकां पवित्र कर वा बाबा बाबा बारा खले बुरा शंदर बारा खरबला रखले जीजा थैंक यू जीजा प्रेज यू ग्लोरीफाइड माइटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीजा इरा बाबा रखले
Uraka Baba Shandara Barakara Fill me with your peace. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Praise you, Lord. Ghost. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord. Ida Baba Barakara Shandara Barakara Apod Jesus, Apod Jesus, Yekla Apod Jesus. तुझी दैविक सकतांचे ते वाळे Jesus, Apod Jesus, Apod Jesus. Ida Baba Barakara Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Ida Baba Barakara Shandara Barakara Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit, power of God will come upon us. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father. Sancharisu niba 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 oh la 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 bosha. We welcome you, we welcome you, we welcome you. Shala bara 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 bashoto niba. Guide us, mold us, and set us free, Jesus. Iraba shata raba, iraba shianda, irokobo shata, iraba shianda. Sancharisu devane. ವಾಸಿಸು ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಯೇಸು 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 ಅಲರಬ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಯೇಸುವೆ ಅರಬಾಶಿಯ ಓ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ Rejoice in the presence of the Lord. Oh, Baba, Baba, Baba. Rejoice, rejoice. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Upward, Thank you, Jesus. Upward, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glorify mighty God. Worship Lord Jesus. Let your Holy Spirit descend upon us. Thank you, Thank you, Father. Jesus. Thank you, Holy Lord. Spirit. Thank you, Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Thank you, Jesus. Argan to Jesus. Mahima to Jesus. Hoglab to Jesus. Vandan to Jesus. Vaibhav to Jesus. Aradan to Jesus. Raman to Jesus. Pranam to Jesus. Gulistan. Jay to Jesus. Hosanna to Jesus. Arsila. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Argan to Kasumia Jesus. Hoglab to Kasumia Jesus. Vandan to Kasumia Jesus. Aradan to Kasumia Jesus. Arsitaan to Kasumia Jesus. Hallelujah. 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 आज विशेष तरण आमच्या आजकालच्या संवसारांत कितें पुरो घडटा तें आमी जाणाव आमी सगळे पळयता पूण आतां ह्या काळार जायतो लोक भावार्थ होगडावचो वेळ हो जावन आसा जायतो लोक भावार्थ होगडायता अशें कित्याक जाता सगळ्यांचें एक क्वेश्चन एक सगळ्यांक एक खंडीत जावन एक मतींत एक सवाल अशें कित्याक जाता संवसारांत हें पुरा कित्याक जाता हेणें चायना आनी तायवान हेणें रशिया आनी युक्रेन हेणें इज्रायल गाजाचेर आनी तेणें फलिस्तिनाचेर हेणें श्रीलंकाची गत हेणें पाकिस्तानाची गत आनी आमच्या भारत देशांत कितें पुरो जाता हें पुरो पळयत आसतना देवाचें उतर एक एकच जारी जावन येता त्या दळा आतां आमी कितें करचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ आनी वृद्धी करचें भावार्थ वाडयचें आनी देव ह्या वेळार आमकां कुमक करता आमचो भावार्थ सरयता आपोस्तालांनी जेजू कडल्यान मागलें आमचो भावार्थ सरय म्हणून आनी जेजून सांगलें इतलेंच एक सासवाच्या कणांत इतलो तुका भावार्थ आसा जाल्यार तूं तिच्या रुखाक तूं हुमटून वचून दर्यांत पड म्हळ्यार ते तुजें उतार आयकतले म्हणटा देखून आज आमी तसलो भावार्थ आमी रुता करची गरज आसा देखून आज आमी देवाचें उतार आमी आयकता आमकां देव कुमक करता आमचो फेथ बिल्डअप करूंक आमचो भावार्थ वाडोवंक
देव आज म्हाका आनी तुका कुमक करता. देखून ह्या विशयान थोडो आमी नियाळ आमी करया. लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 8वो अध्याय 25वें वाक्या. लूक चॅप्टर 8 वर्स 25 सांगता, उपरांत ताणें शिसालाक विचारलें, खंय आसा तुमचो भावार्थ? आज खंडीत जावन जेजू म्हाका आनी तुका विचारता, खंडीत खंय आसा तुजो भावार्थ? शिस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटले, वो तर कोण जायत? वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी ती ताका काल जातात. दर्यो उसांबळ दर्यांत जेजून कमांड केलें, चुप राव, थंड जा म्हणून. सगळें शांत जालें. आपोस्तल सगळे घाबरले, कोण जायत गे म्हणून. देखून ते बुडोवंक जाताले. ते दळा जेजू सुकनाचेर तकले दवर न्हिदलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. एकच वर्ड मेळसो सगळ्या बायबलांत जेजू न्हिदलो म्हणून. आनी त्या वेळार कित्याक न्हिदलो? ह्या आपोस्तलांचो भावार्थ पारखुच्या खातीर. वो भावार्थ कितले आसा आनी खंडीत जावन वारें वादळ येवचें, घुसपट गोंदळ जावचें जेजूक पुरा पयलें ते कळीत आसा. देखून ह्या भावार्थ आमचो कितलो पारखी आहा म्हणून ते येवंक सोडलें जावंक पुरो जेजून. आनी देखूनय जाता खंय तुमचो भावार्थ घे म्हणून. जेजू तांचे सांगत आसुल्लो जाल्यारय तांचो भावार्थ चुकलो. जेजू तांचे सांगत आसुल्लो आनी तांच्यात तो दोनीर आसुल्लो. तो काय आनी एका दोनीर वचून तो तांचो पाटलाव करनातलो. जेजूय तांचे सांगत आसतनांत असलें घडीत घडता आसतना आपोस्तल सगळे भावार्थ होगडायतात आनी जेजूक दोंकूल नकल उडयतात, सोम्या आमी बुडता म्हणून. एक एक फावटी आमची गत अशीच जाता. जेजू आमच्या सांगत आसुल्लो आमकां कळीतच जायना. इतले कश्ट येताना, इल्ले अनवर येताना, इल्ले पिडाशिडा येताना, ह्या संवसारान जशें पुरा घडटना, ह्या कुटुंबान कितें पुरा एक एक फावटी वायट घडता आसतना, निराशपण येताना एक एक फावटी आमी भावार्थ होगडायता. जेजू आमचें तें आसा म्हणलो आमी विसरून वेता. तशें आपोस्तल तांचे दोळ्या मुखार आसुल्लो. आज आमकां दोळ्या मुखार आमकां पळोवंक दिसना, पूण आत्मीक तरान भावार्थ आमचो घट करूंक जाय. भावार्थान आमी देवाक पळोवंक जाय. भावार्थान आमचें तें आसल्या जेजूक आमी पळोवंक जाय. जेजूचें हजरपण भावार्थान मात्र माफूंक जाता, मेजरमेंट करूंक जाता. कितलें मापान म्हणजे तें भावार्थ आसा गे म्हणून. देखून आज भावार्थ धंडल नाशे आपोस्तलांक सांगलें तुमी मागणें करा म्हणून. आनी खंडीत जावन आमकां तो सांगता चड आनी चड मागणें करूंक. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 30वो अध्याय 5वें वाक्य. कीर्तन 30वो अध्याय 5वें वाक्य सांगता, सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. सगळें तत्व पळय, कितलें बरें उतार. न्ही जावन आमी एक मस्त पटी रिपीट करचें. कस्तांत, अनवरांत, पिडाशिडांत, निराशपण येताना, सलवण येताना, रिणाच्या बारामचे वयर येताना हे परत 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 आमी रिपीट करचें. कित्याक सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. सगळें म्हजें नसीब ताच्या हातांत आसा. देखून ताणें बेसावंक गेल्यार आमचें नसीब बरेंच जाता. कित्याक तो आमच्या सांगात आसा आनी तो भावार्थ म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र 12वो अध्याय 9वें वाक्य सांगता, 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 वर्स 9 सांगता, पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्ती करच्या खातीर म्हज्या अस्कतकायेंत वडवीक अस्कतकायची वडवीक हांव खुशयेन सांगता. देखून देवाचें उतरत पळया सांब पावलो कितें सांगता, कितलें ताका ती दूख आसली, पाटीची दूख, पाटीच्या कान्याची दूख म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. मस्त पटीन ताणें जेजू कडेन मागलें, पूण जेजून सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक तुज्या अस्कतकायेंत म्हजें बळ दिसून येता, म्हजी महिमा दिसून येता. देखून आमकां कितले थोडे पटीन कश्ट आसले आमचे तावन ते पयस वचनात. थोड्यांक एक एक पटी एक पिडा आसली ती पयस वचना. कितले मागले कित्याक देवान आमकां, कित्याक म्हणल्यार सांब पावल क्लियर सांगता, हांव खंय हंकारान पडन या हांव खंय गर्वान पडन म्हणून. देखून सैतान म्हाका तापडाय ते आसा म्हणून. देखून अवल्यो संगती आमच्या जिवितांत एक एक पटी देव दवरता. कित्याक आमी देवाक विसरून वचून जो देवा सांगता जियेचे, देवा सांगता आसचे, देवाची कृपा मागचे आनी मागण्यांत आमी रावचें म्हणलें एक संदेश देव आमकां आज दिते आसा मगोच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी कश्टांत आसूं जाल्यार खंडीत ताची कृपा आमकां पुरो. देखून कश्ट, अनवर, पिडाशिडा, निराशपण, सलवणी, रीण हें सगळें आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत येतलेंच पुरा. पूण खंयचेंय आमच्या जिवितांत रावचें ना. आज आसलें फाल्यां आसचें ना.
हर एक आमच्या जिवितांत आमी देवा सांगता आसांव जाल्यार आनी देवा सांगता आमी जियेतांव जाल्यार सगळें आमकां येयले कश्ट ते परिहार जातलेच, पिडा शिडा वेतलीच, आमी जायते वन जातले. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना आमी झूज मांडूंक आसा वायटाचेर आनी तें झूज निरंतरी चलचें आनी तें झूज मांडिचें जाल्यार म्हजो आनी तुजो भावार्थ घट्ट आसाचें. भावार्थ घट्ट नासल्यार ह्या झुजांत आमी चलवतांव. आत्मीक झूज म्हणटा आमी, आत्मीक झूज आमच्या जल्मातावन आमच्या मरणा पर्यंत तें झुजू निरंतरी झुजचें. जेजू झुजलो ताच्या जिवितांत. हर एक ल्हान भुरग्यातावन निमाणे ताच्या कुर्सार म्हणसरी सैतानान ताची पाट सोडूना. हर एका संगतीन ताका मुखार रावसलो आनी पूण जेजून जैते वन जालो ताचे वयर जैते वन जालो. सैतानाची पदवी चलवली ताणें. सैतान नाश जालो. देवा मुखार रावंक शकलो ना तो. देखून आमच्या मुखार रावंक शकचो ना. कित्याक आमी त्यात देवाची भुरगीं, आमी त्यात जेजूची भुरगीं, आमी तित जेजूची सकत आमचे थंय आसा. देखून निमाणे एक उतार सांगता पवित्र पुस्तकान आमी वाचल्यार एफेसकारांचें पत्र 6 अध्याय 10वें वाक्य. निमाणे एक उतार, तुमी सोमया समें रावण बळवंत जाया म्हणून. जेजू सांगता रावण आमी बळवंत जायचे. सोमया सांगता रावण आमी बळवंत जायचे. देखून जुआंवचो वांजेल सांगता 14 अध्याय 20 आनी 7 वाक्या. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 सांगता, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करची सोडा आनी तुमी भियेवचें नाका. देखून समाधान जेजून आमचे थंय दवरून गेला तें आमी रिसीव करये, तें आमी काण घेचें तें समाधान. जर आमी तें समाधान काण घेना जाल्यार आमकां समाधान मेळचें जाल्यार खंयचे तावन संवसार हो आमकां समाधान दिवंक शकना. देखून आमची संवसार आमकां समाधान दिवंक शकनात. देखून समाधान दिता तो क्रिस्त एकलोच. जेजून मात्र ह्या संवसाराचें शांतीचें समाधान दिल्लें आनी तें शांती समाधान आमचे थंय सोडून गेला तो. हांवें आनी तुवें ताच्या सांगता रावण तें शांती आनी समाधान आमी रिसीव करचें आमच्या जिवितांत. तें धाडा हें पुरा समाधान रिसीव करचें भावार्था वरवीं मात्र. जर भावार्थ म्हाका आनी तुका ना तर आमी देवाचें समाधान रिसीव करूंक जायना. तें देवाचें समाधान आमी काण घेवंक जायना. ताची शांती आमच्या जिवितांत आपणावंक जायना. मस्त जाणां सांगतात इल्ली कंत आसल्यार, इल्ली बेजाराय आसल्यार, कालें कश्ट आयल्यार तांकां न्हीद पडना काय. हांवें सांगचें आमकां चड कंत आसल्यार, कितले प्रॉब्लेम आसल्यार ही न्हीद चड पडची. कित्याक आमी तें काण घेवंक काण घेना खंयचें. कित्याक देव आमचें सांगता आसता जाल्यार आज आयिल्ले कश्ट ते फाल्यां वेतले. ते आमचे थंय रावोंक येवनात ते. तूं ताका स्वागत करता जाल्यार तुजे थंय रावतले. कित्याक रावयताय तूं तुज्या जिवितांत कश्ट? कित्याक तें हर एक संगती जेजूक समर्पण कर दी. एक नाल्यार एक दीस जेजू सारकें करतलो. जेजूक ताच्याच टायमार सारकें करता. तुज्या टायमार तो सारकें करूंक न्ही. तो देव जावन आसा. ताका तुवें कंट्रोल करूंक जायना पूण तो तुका कंट्रोल करूंक शकता. देखून मगोच्या भावा आनी भयणी आमी मागोन 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 आपल्या देवाक बदलूंक शकना. आमी मागोन आमकां बदलीचें पयलें. आमचें जिवीत बदलाचें. आमच्या जिवितांत देवाचें हजरपण आसूंक आनी देवाचें हजरपण भोगूंक आमकां मेळचें. ते जाल्यार खंडीत जावन सगळें बदलता. इसाया प्रवादी आमकां सांगता 40 आनी 1 अध्याय 10वें वाक्यांत. इसाया 41:10 अशें आमकां सांगता देवाचें उतर. आयकया पळया. भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत तुका हांव सांबाळटां. म्हजें एक भारी म्हाका पसंद जाल्लें उतर ह्या सगळ्या बायबलांत. हर एक दीस हांव मागते आसा. कित्याक म्हाका हर एक दीस सकाळीं 366 टायम जेजून सांगला भियेनाका हांव तुजे सांगता आसा. आनी तेंच उतर पोरण्या सोल्ल्यांती देवान सांगलेलें इस्रायल परचेक भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां. हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैते वंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळटां. देखून देवान इस्रायल परचेक सांबाळ्ळां. आज म्हाका आनी तुका सांबाळटा. म्हज्या आनी तुज्या कुटामी सांबाळटा. देखून केदाळा देवाचें हजरपण आमकां बगना कितें जाल्यार उतर आमी क्लेम करचें. 10 पटी 15 पटी 20 पटी परत 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 क्लेम करून मागचें. मागतना खंडीत आमच्या जिवितांत ती सकत देवण येता. देव आमचे थंय हजर आसा म्हणल्यार आमकां कळटा आनी आमच्या निरसपणांतल्यान तो आमकां भायर काडटा. भयभिरांतेंतल्यान आमकां भायर काडटा. सगळी पिडा शिडयेंतल्यान आमकां भायर काडटा. देखून आज आमी देवाची बेसामां आपणावंक भावार्थ गरजेचो. जेजून सांगलेलें तें उतार पळया कुर्सांत हांव जुआंवचो वांजेल 19 अध्याय 30व्या वाक्यांत. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30
13 सांगलें तो शिरकोताने सांगतस संपदलें म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें पुरो देवान जोडून दवरलेलीं आशिर्वादां ती सगळीं कंप्लीट जाली म्हणून संपदलें म्हळें. तर म्हाका आनी तुका आमच्या जल्मातावन आमच्या मरणा पर्यंत ह्या संवसारांत कितें पुरो जाय, कितें पुरो बेसामां जाय, तें सगळें जेजून ऑलरेडी प्रिपेर करून दवरलेलें आसा. तें जोडीचें जाल्यार आमी इल्लेशें वावर करीचें. बेश्टेच आमी बसले कडेन तें आमकां मेळना. ताचे खातीर आमी आमच्या हक्कां खातीर पळय, आमच्या देशांत आज आमच्या भारत देशांत आमच्या हक्कां खातीर आमी स्ट्रायक करचें पडटा, आनी कालें करचें, उपास करचें पडटा, आनी कालें करून तें हक्कां आमी जोडिचें पडटात. तशेंच देवान आमकां कितें पुरो जोडून दवरलां तेंय मेळच्या खातीर खंडीत जावन उपास मागणें करून तें आमी जोड काडून घेवचें पडटा. थोड्यांक तें पुरो नाका, मेळ्ळें आनी संतुश्ट जाता, पुरो आमकां इतलेंच म्हणून ना. देवान आनीक कितलें आमच्या जिवितांत जोडून दवरलेलें आसा तें आमी आपणायचें. तें आपणाय नासतना आमी ह्या संवसाराक सोडून वचूं नजो. सगळीं देवाचीं आशिर्वादां आमच्या जिवितांत जल्मातावन मरता पर्यंत कितें देवान जोडून दवरल्यान गी, जेजू मारिफातीन ताणें जोडून दवरल्यान गी, ती सगळीं म्हाका आनी तुका मेळचें. आनी ताच्या खातीर आमी खंडीत ह्या संवसाराच्या अधिपती कडेन फायट करीचें. कित्याक तो देवाचें आशिर्वाद आमकां मेळनातले बरी आमकां अडकळ घालता. हरियोग संगतीनी तो आमकां अडकळ घालता. देदाळां आमी ताचे विरोध झुजूंक जाय. आनी झुजचें केदाळां जेजून सांगलें उपास आनी मागणें. हे दोन सैतानाक धांवडावंक आपोस्तलांक सांगलें असल्या जातीचो देवसार धांवडायचें जाल्यार उपास आनी मागणें कितलें गरजेचें गे म्हणून. उपास आनी मागणें आपोस्तलांक त्या देवसाराक धांवडावंक जावना. आनी जेजून धांवडायला आनी म्हळें आपोस्तलांक आळे येसले देवसार धांवडायचें जाल्यार तूं उपास आनी मागणें करीचें. देखून आमची हक्कां देवान जोडून दवरली, आमची बेसांवां आमी जोड काडली जाल्यार खंडीत जावन आमी उपास मागणें करून तें जोड काडून घेवचें. ह्या वायटा विरोध झुजूंक आमी मुखार सरचें. सद्दां नीत म्हणलें बरी कळनासतना आमी मागोंक आसा, मागणें करीचें. काल एक कुटुंबाचो तेर्स म्हणल्या बरा मागणें जालना. तें क्रिस्तांवाचें जिवीत न्हय मोगाच्या भावा आनी भयणी. तें क्रिस्तांवाचें जिवीत न्हय, तें संडे क्रिश्चनाचें जिवीत. आयताराचे क्रिस्तांव आसात, आयतार संत एक सांबाळचे मात तांचे तें कुटुंबांत एक तेर्स केल्यार मागणें केल्यार पुरो म्हणून ना, तें पावना. आतांच्या काळार तें जायना, पयलींच्या काळार तें जालां आसतलें. कित्याक पयलींच्या काळार लोकांक पवित्र पुस्तक नातलो, बायबलाची समजून नातली, कितें मेळूं नातलें. आज आमकां सगळें मेळना, तर आमकां आमी त्या प्रमाणे जिवंक आसा. देखून आमचे मागणें खंडीत आमी सडीत मापान बिल्डअप करचें आनी भावार्थ आमी सडयचें. ते जाल्यार मात्र ह्या खोट्यापणाच्या संवसारान जिवंक आमी शकतले मोगाच्या भावा आनी भयणी. तिमोथीचें दुसरें पत्र सांगता 2 अध्याय 13वें वाक्य. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:13. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय देव विश्वासी जावन रावतलो. कित्याक आपणाकच ताच्यान इन्कार करूंक जायना. ताणें सांगलेल्यो भासावण्यो, ताणें दिल्लेले हर एक प्रॉमिसेस ते बिलकुल ताच्यान इन्कार करूंक जायना. आमी केदाळा देवाचें उतर आयकून या तें वाचून तें परत परत वाचून तें क्लेम करून आमी मागता जाल्यार तें हर एक उतर म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत जारी जाता. जर आमी बायबलत वाचिना, देवाचें उतरत नियाळ करिना, एक दिसाक एक 20 आनी 4 घंटे आसात, एक अर्द मुक्काल घंटो तरी बायबल स्टडी करूंक तूं बसनाय, देवाचें उतर वाचूंक तूं बसनाय जाल्यार तें कळ्ळें क्रिस्तांव पूण म्हाका कळना. तुमी समजून कान घेवचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. कित्याक म्हळ्यार आतांचे दीस कठीण आसात, मुखले दीस कठीण आसात. जर आमी भावार्थ आनीक बिल्डअप करना जाल्यार, भावार्थान आमी वाडना जाल्यार, भावार्थाची देख जर आमी चलना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी कस्तान पडटले आमी. देखून आज आमी खंडीत जावन ह्या मोतीन दर्या आनी मागण्यान मुखार सरया. कित्याक जेजू सांगता मातेवाच्या वांजेलांत 11 अध्याय 20 आनी 8 तावन 30वें वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 11:28-30 अशें सांगता. या म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कस्ततल्यानो आनी वजन ववयतल्यो न्हू, आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हणजे जू तुमच्या कांदार घेया. जू म्हळ्यार ताच्या कुर्साक आमी कांद दिवंक आसा, दिया. आनी खंडीत म्हूण सांगता पळया, आनी म्हजें लक्ष शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळज असो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलभ आनी म्हजें वजें हळू. देखून जेजूक आमी कान मारल्यार, जेजूच्या कुर्साक आमी कान मारल्यार,
जेजूच्या कस्तांत आमी कान मारल्यार थंय आमकां समाधान मेळटा, सूख मेळटा, संतोष मेळटा, सर्व संगती मेळटात, भावार्थ मेळटा. आनी जेजू आमकां कश्टांत आनी कित्याक आमी जुवाचे एक पोंत जेजूच्या कांदार आसा आनी एक पोंत म्हज्या आनी तुज्या कांदार आसा. जेदल आमी पडल्यारय जेजू आमकां उठयतलो. आमकां तो निरासपणाक वचूंक सोडचो ना, सलवणेक वचूंक सोडचो ना. खंयचे समस्या आयल्यारय कित्याक आनी एका सायडीन जेजू आसा, ताच्या सांगता म्हाका आनी तुका आपोवन व्हरतलो. ह्या संवसारांत आमच्या ह्या पयनार जेजूची गरज आमकां आसा. जेजूच्या सांगता जिवोवची गरज आसा. ताचे वयर भावार्थ दवरून जिवोवची गरज आसा. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन धरून आमी खंडीत जावन मुखार गेल्यार आमकां सगळें देव फावो करतलो. जुवांचें पयलें पत्र आमकां सांगता 5वो अध्याय 14 आनी 15 वाक्यां. 1 John chapter 5 verse 14 and 15 सांगता, आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच, देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूंक जाल्यार तो आमकां आयकता. पळया, आमी पातयेन देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच, आमी लागीं सरचें कारण इतलेंच, देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताचे लागीं मागूंक जाल्यार देवाचे कुशेक ताळ पडचें. देवाची खुशी आसा जेता तो आमी मागच्यांत आनी मागलें जाल्यार तो आमकां आयकता आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हणून आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताचे लागीं आमी मागलेलेंय आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता. येदोळ कितें पुरो आमी मागलां खंडीत देवाच्या महिमेक तें ताळ पडटा जाल्यार, देवाच्या खुशेक तें ताळ पडटा जाल्यार तें आमकां तो दिनासतना रावना. देखून आमी चड आनी चड आतां कस्तांत आसतना, अनवरांत आसतना, ही पुरा विधवळी जाती आसतना, हें पुरा संवसारांत घडितां घडटा आसतना, आमच्या सांबारा अशें बरें जातना, सुवार्ता परगट करूंक अवकाश आसना, असल्यो पुरा परिस्थिती उपसय ते आसात आमकां. देखून आमी चड आनी चड मागण्यांत करचेची आमचे आमी बेश्टेन तरी थोड्या कित्याक म्हळ्यार TV पळोवन घे आनी काल ती सिरियलां पळोवन घे, बेश्टेन तरी आमी मोत आमची कुसडाय घालच्या बद्दल, आमची काळजां कुसडाय घालच्या बदलाक ताचेतून भायर येवन पळयता जाल्यार कली आत्मीक कामां, आत्मीक देवाचें उतर घे, प्रेज एंड वर्शीप घे, असल्यो संगती आमी TV यूज करया. मगाच्या भावा आनी भयणी, ती सिरियलां पळोवंक आमी घरा गेल्या, कितलीं सिरियलां पळयतात, कितलीं सिरियलां, टायम पास जायना गे सिरियलां. आनी कस्त अनवार पिडा शिडा सगळीं घरांत बरोवन गेल्या. मगाच्या भावा आनी भयणी, ही सिरियलां आमच्या घरांत बेसांवां हाडिनात, ही सिरियलां मलदिसांव हाडटात. देखून हें समजून कान घेवचें आमी, हाचे तावन आमी पयस रावचें, हाचे तावन पयस रावचें आमकां. जाच्या की बरें कर, इल्लेशें मागणें करा, त्या जाला खंडीत देव आमची काकूळट करतलो, आमकां बक्षितलो, आमकां नव्या जिविताच्या संगतीन भरतलो आमकां. देखून फिलिपीकरां बरयल्लें पत्र सांगता 4 अध्याय 19 वाक्य, आमच्यो कितें गरजो आसात देव सगळ्यो जाणा. जेजू क्रिस्तांतय आमकां असली दराळ संपत्त वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो. तुमचे कितें पुरा गरजो आसात, ह्या संवसारांत कितें पुरा तुमकां जाय, देवाक सगळें कळीत आसा. आनी सगळी ग्रेस्त काय जेजू थंय आसा म्हणटा पळय, जेजू क्रिस्तांतय तुका असलेले दराळ संपत आसा. जेजू क्रिस्तांतय तुका संपत आसा, कित्याक तो तुजो देव, तो तुजो बापूय, तो तुजो सर्वस्व जावन आसा ताचे थंय. आनी तो आमकां जाय जाल्लें सगळें दिता. देखून आमच्या हर एका गरजांनी तो उदारपणी पावतलो म्हणटा. उदारपणी, ल्हान संगतीनी उदारपणी आमकां पावतलो. ह्या उतराचेर भावार्थ दवरया, आमी सदांच मागया. हें उतार हर एक तुमकां गरजांनी क्लेम करा. दिसागे 10 पटींनी 20 पटींनी क्लेम करून मागा. हर एका गरजांनी जेजू आमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो म्हणल्यार भावार्थ आमी दवरया, विश्वास आमी दवरया. तेदल आमकां सोर रितीची सुडका मेळटली. देखून तुमच्यो गरजो सगळ्यो तुमचे थंय दवरच्यो जाल्यार, ह्या तुमच्यो गरजांनी देवान तुमकां पावोवचें जाल्यार त्या देवाचेर भावार्थ कितलो आसाचे. भल्या भावार्थ म्हळ्यार कालें हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 11 अध्याय 1 वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवोसन आसाव त्या संगतीचो थारो. बरवसो खंयचो? जेजू थंय बरवसो, देवा थंय बरवसो, पवित्र आत्म्या थंय बरवसो. तो जावन आसा आमच्या सोर संगतीचो थारो. फावंडेशन ऑफ द क्रिश्चियनिटी इज फेथ. भावार्थच आमच्या क्रिस्तांव धर्माचे बुन्याद जावन आसा. आनी
आमकां दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. देव आसा म्हणून पाती येता आमकां दिसना, जेजू आसा म्हणून पाती येता आमकां दिसना, पवित्र आत्मा आसा म्हणून पाती येता आमी दिसना, पूण आमचे थंय तो काम करता. बाप शब्द रुपार आमचे थंय काम करता, जेजू मोगा रुपार आमचे थंय काम करता, पवित्र आत्मा सत्य रुपार आमचे थंय काम करता. त्या देखून आमी देवाचे मंदिरांत जाल्या देव आमचे सांगता जी येता. देखून हे खंयचेंत आमी पाड हांव करचें न्ही, ह्या खंयचेय पाड जावंक सोडचें न्ही, कित्याक भावार्थान आमी आपणायचें म्हणटा. देखून लॅमेंटेशन विलापाचो ग्रंथ आमकां सांगता 3रो अध्याय 22 आनी 23 वाक्य. विलापाचो ग्रंथ 3रो अध्याय 22 आनी 23 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना, ताचे काकुळती केदींच अंत ना. हर सकाळी ती नवी आपल्या विश्वासी मोग हर एक सकाळी नवी, सकाळी उठून देखून पर्सनल प्रेयर करचें म्हणटा. ते नवे पण आमी झोन काण घेता पर्सनल प्रेयरान. सकाळी उठून इल्लो वेळ मागणी केल्ल्या वेळार, देवाच्या संगत आसल्या वेळार, देवाक प्रेज एंड वर्शीप केल्ल्या वेळार, त्या सकाळच्या वेळार ती काकुळट आनी कृपा आमकां मेळटा. कित्याक तसो विश्वासी मोग सदांच नवो आनी खरेंच वर्तें तुजें विश्वासीपण, तुजें विश्वासपण, तुजो भावार्थ वर्थ जावन आसा तें नवेपण जोडच्या खातीर सकाळी उठून मागणें करीचें म्हणटात. देखून 5 वरार उठचें काय आमकां थोडे फावटी आमकां न्हीद सुटोवं की सुटना आमकां न्हीद इल्ली चडत येता जाल्यारय सकाळी उठून देवाक अर्घ्य दिल्यार, देवाची स्तुती केल्यार, देवाक महिमा दिल्यार एक अर्द घंटो तरी त्या सकाळच्या वेळार देवा सांगता बसल्यार पर्सनल प्रेयरांत कितलेंगी देवाची नवी काकुळट, नवी कृपा आमी सकाळी तसो नवो मोग फ्रेश एनॉयंटींग आमी झोन काण घेता. मोगाच्या भावानी मेरी एक दीस देखून आमच्या जिवितांत थोड्यांनी सांगचें म्हज्या जिवितांत तें घडलें हें घडलें, तेन्ना तूं मतीन धरून करूं गोंयचें. थोड्यांनी कालें केदाळें कितें घडलां जावंक पुरो तें आतां तुज्या मतीन धरनाका म्हणटा. हांव एक नवें कार्य तुज्या जिवितांत करता तें तुका दिसना गी म्हूण विचारता जेजू. हर एक दीस नवें साव तो आमच्या जिवितांत हाडटा, एक नवें कार्य तो करूंक आशेता. देखून कितें घडोवन गेल्लें तें आमच्यान चेंज करून जायना, पूण देव सांगता तें तुज्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा. देखून आमी तातूंत आनीक मस्त जाणांक आमी पळयल्या, मस्त जाणां आमकां मेळटात कावन्सिलिंगांत. तांचे एकच आत्मीक गाय कितें म्हळ्यार कितेंगे तांच्या जिवितांत एक घडलां तें विसरूंक जायना तांकां. कितेंगे म्हूण घडलां आज हर एकलें आंतू खरगतात, हर एकलें कित्याक देवान दिल्ली प्रॉस्परिटी होगडायतात, देवान दिल्लीं बेसांवां होगडायतात. कितें घडलेलें तें एक्सेप्ट करूंक तांच्यान जायना, तें रिसीव करूंक तांच्यान जायना. तसली परिस्थिती थोडी आसात. कित्याक म्हळ्यार तांकां भावार्थ ना. एकच कारणा खातीर भावार्थ असली मनशां नवें साव जोन काण घेतात, पोरनें कितें जालां तें विसरून वेतात. जर एका मनशाक तें घडितां विसरूंक जायना जाल्यार ताच्या जिवितांत भावार्थ ना म्हणून अर्थ. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र सांगता 8वो अध्याय 20 आनी 8 वाक्या. म्हजें एक बारीक फेवरेट कोटेशन हें रोमन्स 8:28. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक कोण पुरो जेजूचो मोग करता म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केलें शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हूण आमी जाणाव. देखून आमच्या जिवितांत फाटल्या दिसांनी घडलेलीं पुरा घडितां जावंक पुरो ताचे वरी आमकां दूख भोगलां, जावंक पुरो निरासपण आयलां, जावंक पुरो सलवणी आयल्या, जावंक पुरो रीण आसलें, जावंक पुरो ताचे तावन सगळें भायर ती पुरा घडितां. म्हज्या जिवितांत कितलीं अनवरां अनवतां पुरा घडल्यांत हांवें आज देवाक अर्घां दिता. एखाद्या ती म्हज्या जिवितांत घडनातली जाल्यार आज देवाक हांव लागीं सरतो ना, देवाची विश्वास म्हजो आसतो ना, देवाचेर भावार्थ म्हजो आसतो ना. देखून देवान ती सगळीं घडितां म्हज्या जिवितांत घडोवंक सोडली. कित्या खातीर म्हजो भावार्थ वाडच्या खातीर, देवाच्या सांगत हांवें जियोवच्या खातीर, देवाचो मोग हांवें आपणावच्या खातीर, देवाची काकुळट हांवें आपणावच्या खातीर, देवाची कृपा हांवें आपणावच्या खातीर, देवाच्या पवित्र आत्म्याक हांवें आपणावच्या खातीर ती सगळीं घडितां म्हज्या जिवितांत घडली. पूण हांव ती आज मतीन धरून तशें घडलें न्ही अशें घडलें हांव संतोश पावता न्ही घडल्या खातीर. कित्याक एखाद्या तें घडनातलें जाल्यार इतल्या बऱ्या देवाक हांव वळखतो ना, इतले देवाच्या इतल्या मोगाळ देवा सरशीं हांव येतो ना. ह्या देवाची म्हाका वळख जाली ती घडितां घडल्या वरवीं, ती कस्ट आयिल्ल्या वरवीं, ती अनवर आयिल्ल्या वरवीं, ती पिडा शिडा आयिल्ल्या वरवीं, हे सगळें आयिल्ल्या वरवीं मात्र हांव देवा सरशीन आयलां. इतल्या बऱ्या देवाची वळख जाली. देखून देव सगळ्यो संगती आमच्या बऱ्याक पडशें करता.
आज म्हाका हांव खंडीत देवाक अर्गां दितां ते कश्ट ते अनवर ती पिडा आशिल्ला ते निराशपण ते म्हज्या जिवितांत सलबणी ती जीवघाताची चिन्ह सयत आयिल्ली त्या दळा ती एका दळा येनातली जाल्यार हांव देवा सरसीन येतो ना हांव जावं अर्गां दिता त्या गणितां खातीर कित्याक देव सगळे संगती म्हज्या जिवितांत परिवर्तन करून दिल्यात म्हाका तुमच्या जिवितांत दितलो खंत करनाकात खंत करून तुमच्या एका दिसाच्या हांव तुमकां सोडूंक जायना देवाचे उतार सांगता खंत करून तुमी तुमच्या माथ्याचो केस एक तेक काळो करून की धवो करून की तुमच्यान जायना म्हणटा देखून आमी समजून काणगेचे तेस्तोलिनिका बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 3रो अध्याय 3रे वाक्य आमकां अशें सांगता 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 पूण सोमी सदांच विश्वासी पळया देव विश्वासी सोमी सदांत विश्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आमकां तो बोळ दितलो आमकां कोट्याच्या हातान सांपडन अशें तो आमकां राखतलो वायटाच्या सक्तेंत आमी सांपडन अशें वायट सवयांक आमी वळख जायनातले ह्या खंयच्याय रितीच्या वायटाक आमी पडनातले बरी ह्या आत्मा आमचो ओगडायनातले बरी देव म्हाका आनी तुका राखतलो हात सैतानाच्या ह्या खोट्याच्या हातान सांपडन अशें तो आमकां राखतलो प्रेज द लॉर्ड कितले देवाचो मोग पळया मोगाच्या भावांनी हो भावार्थ आमच्या जिवितांत चडजे आनी वाडजे आज कित्याक आमचो बिल्डअप करीचे आमचो भावार्थ सुमयाते देखून आज आमकां प्रत्येक जावन निमाणे आज आमकां सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी हेब्रेवांचें पत्र 10 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां हेब्रेव chapter 10 verse 23 अशें सांगता आमी पासारता तो बरवसो तिरासानेन सांबाळया निमाणे उतारये आमी पासारता तो बरवसो तिरासनेन आमी सांबाळया कित्याक आमकां भासावणी दिल्लो देव सदांच विश्वासी 8,000 भासावणी दिल्या त्या पवित्र पुस्तकांत 8,000चे की चड आसात तो विश्वासी हर एक विश्वासी त्यो भावार्थान दिल्ल्यो त्यो आमकां दिल्ल्यो त्यो भासावण्यो तो पाळटा आमी त्यो क्लेम करून मागले वेळार तो आमच्या जिवितांत जारी जातात देखून आमी हर एक मागणें करतना खंयचें मागणें करताय देखून ताका जाय जाल्लें कोटेशन आमी क्लेम करून मागचें मागूंक आमी शिकचे थोडो वेळ थोडी बायबल वाचता आसतना थोडी कोटेशनां मेळटा ते मार्क करून दवरचे नाजाल्यार ती एका बुकार बरोवन दवरचे ते जाल्यार आमकां मागणें करतना ती कोटेशनां क्लेम करून मागूंक बरें जाता कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा देव आमच्या सांगाता जियेता देखून आज आमी प्रत्येक जावन आमचो भावार्थ आमी सांबाळया आमच्या भावार्थाचेर एक दिश्ट घालया आमचो भावार्थ कसो आसा म्हणून एक आमच्या भावार्थाक नदर मारया आमच्या जिवितांत देखून जर कितेंय जाल्यार भावार्थांत उणें आसा तें सगळें भरती करून दी म्हणून आज आमी मागया प्रत्येक जावन मागया आयच्या दिसा तुमची इंटेन्शनां कितें घाल्लीं आसा ती सगळीं जेवच्या पांयां ताला भेटोवन दिता तेल्मा बिड्डानी कुटुंबा खातीर सिसिलिया रॉड्रिगस एडवर्ड मोंतेरो एंड्रू मोंतेरो आनी आयरीन मोंतेरो हिका संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॉस्पिन रॉड्रिगस हांच्या कुटुंबा खातीर महेश लोबो आनी हांच्या कुटुंबा खातीर मागता आमी विल्मा क्वाड्रस ज्या सौर गरजां खातीर फ्रांसीस पिंटो आनी ताच्या आवय खातीर प्रत्येक जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर जस्लिन रॉड्रिगस आनी क्लिफर्ड रॉड्रिगस हांच्या सौर गरजां खातीर क्लेरिटा म्हणल्यार ताच्या दुवेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर सुरेश डिसोजा प्रिती डिसोजा आनी ताच्या भुरग्यां खातीर तांच्या सगळें जिवीत देवाक समर्पण करून दिल्ले बऱ्या तरान जिवंक जाली कृपा तांकां मेळच्या खातीर मॉली कटिनो हांच्या खातीर डॉमिनिक डिसोजा आनी सर्व तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता संदीप डिसोजा जुलियट फेर्नांडीस सविता मिनेजस रोशन किरण आनी सोर आमच्या गरजां खातीर मागतना विल्फ्रेड सिक्वेरा एमिल्डा डिसिल्वा आनी विल्मा क्रास्ता बिना पिंटो आनी जॅकब फेलिक्स पिंटो हांच्या सोर गरजां खातीर आमी मागता आनी तशेंच थोडे कॅन्सर पिडेस्तां खातीर आमकां मागूंक सांगलां एकलो 14 वर्सांचो भुरगो कॅन्सर पिडेन वळवळटा आनी एक मुंबय जसिंता पिंटो म्हणली बहीण कॅन्सर पिडेन वळवळटा तिका संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आमी मागता आज बेन्नी पिंटो म्हणल्यार बहिणीक ब्रेन ट्युमरांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आनी ग्रेटा हाका सर्व ब्रेन ट्युमरांतल्यान सुटका मेळच्या खातीर आनी आमची सगळी मागणी सकाळी आमच्या विनोनाच्या मागण्याक जजोवच्या सगळ्यांक तांच्या कुटुंबाक भेटोवन दिवन आमी मागता आनी तशेंच आयचे दिसा कोणें पुरा अंतू जॉयन जाल्लीं कोणें पुरा इंटेन्शनां घालून तांचे खातीरय आमी ह्या वेळार बळद एक तरान सुमयेची आशिर्वादां तुमच्या सर्वांचेर देवून येवन दिवून मागता हालेलुया 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 हे रबा बरे केलं बरे दगे शंदर बरे जिज 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 हरी एक पिडेस्तांक बरी भलायकी दी मती समाधान दी काळजन संतोष दी हरी एका कुटुंबान तुज्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक म्हणून हरी एक लाख भावार्थ सरे जेजू भावार्थान विश्वासान तुजे संगत जिवंक जाली कृपा आदार तांकां समेस्तांक लाभोय म्हूण मागता जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
Hira babare kalabare the Shandar Barakar Kal Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit will come upon them in the name of Jesus Christ. There was a prayer Kotma Tumcher, Sampai Moroni and Saglatumka, White Atan, Augatan, Anmaratan, Pideshretan, Ochit Mornatan, White Sakta Atatan, Dustakaja Podvetan, Matmantra, Patispana, Narigacha Saktetan, Tunga Samestan Rakondi and Samalini, Tumcha Sagla Kutmani, Ashirvad Dundi Makta, and Tumcha Karya Garzani, Seres for Dev, Udarpanitum Kapau on the Monamakta, Bapache, Putacha and Povitratmeche Navi, Amen. तुमकां समजतांक देव बरें करूं आयच्या दिसा इतलें तुमी जॉइन जाल्ल्या खातीर तुमचो आमी उपकार बावडटा आनी खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी चड आमी सांगता मेळोन मागया कित्याक आमकां मागण्याची गरज आसा आमी संवसारा खातीर मागया आमच्या सगळ्या भारत राष्ट्रा खातीर मागया आनी आमच्या गरजां खातीर मागया तुमकां समजतांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां बरी रात मागता समजतांक गुड नायट. you.